Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सध्या आमच्याकडे 13 पेशंट्स आहात जे होम आयसोलेशनाक तांकां जे सांगलेलें ते हांगासर आयसोलेट जाल्ले आहात आणि सध्या आमची टीम जी आहा ती भरपूर काम करता. एवरी विलेज अवेरनेस करता. होम आयसोलेशन जर घरान तांकां जागो ना जाल्यार तेंच्यांनी होम आयसोलेशनाक जर तांकां सांगला जाल्यार हांगासर आयसोलेट जावपाक आमचे सेंटरान. तशेंच तांकां हांगासर नर्सीस आमी 24 hours नर्स प्रोविजन आहा. परत आमचे वॉलंटरी डॉक्टर्स येतात जे दिसाक 2दा बेश्टे चॅकअप करतात तांकां. तशेंच तांकां डायट प्रॉपर डायट एक डायटिशियन आहा जो प्रॉपर डायट तेंचो तांकां जे जे प्रोटीन्स विटामीन जे जेवणान मेळटा तसले जेवणा डायटूय आमी प्रोविजन केल्ले आहा तांकां. आणि ही सगळी सेवा उपलब्ध केल्ली आसा ही जी दारोलकर आनी तांचे उदरगत संस्थेतर्फे आणि ताका आमी हेल्पिंग हँड म्हणून आमी सगळे सामाजीक कार्यकर्ते फुडें सरून आतां ताका मदत करता. आणि ह्या वेळार अशें मागता की सगळे जे मांद्रे मतदारसंघातले जे गरजवंत लोक आसात तांच्यांनी हाचो लाव घेवचोच. सगळ्यांची आरोग्याची काळजी आणि त्यांची सगळ्यांची त्यांची पूर्ण देखभाल या सेंटरामार्फत अत्यंत बऱ्या रितीन चालू आसा. आतांच आमी दर 2-2 दिसांनी ह्या सगळ्या सेंटराचो एकंदर रिपोर्ट घेवच्या खातीर कांय सुदारणा करूंक जाय किंवा तातूंतल्यान आणखी काय आमच्यातल्यो काय त्रुटी आसात ताच्या सगळ्याचेर डिस्कशन करचे खातीर आमी 2-2 दिसांनी मेळत आसता कंपल्सरी. 13 तारखेर कोवीड पॉझिटिव्ह मेळ्ळी म्हाजो घोव आनी आनी हांव प्रेग्नंट आशिल्लें प्रेग्नंट आसा आनी म्हाजो घरान फॅमिली प्रॉब्लम आशिल्लो. आमी जॉयंट फॅमिली सो म्हाजी एक धाकटें बाय आसा सो आमी त्या घरान रावूंक शकना आली एकी कडेन. त्या खातीर हांगासर भाईन कोवीड सेंटर ओपन केला थंय आमी येयली. पंचान आमकां सांगलें की जीत भाईन कोवीड सेंटर ओपन केल्लेलो आसा सो थंयसर रूम मीत सगळी वेवस्था केल्लेली आसा आनी परत जेवणाची वेवस्था आहा आनी कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार डॉक्टर्स एवेलेबल आहा नर्स एवेलेबल आहा. तशेंच आमचो पंच मेंबर आमकां 2-3 फावटी सांगले पूण म्हाज्या बायलेचो 2 दिसांनी रिपोर्ट येवपाक लागलो सो म्हाजो 13 तारीख येयलो तेचो 15 तारीख येयलो आनी मागीर आमी 15 तारखे उपरांत मागीर भाईची 14 तारखे ओपनींग आसले 15 तारखेक आमी येवन हांगासर रावले. तसोच जीत भाईन एक बरो आमकां एक सपोर्ट कसो बरो सपोर्ट मेळ्ळो. हांगासर येवन आमी एक सुशेगाद रावले आनी आमकां जेवणा खावणाची सगळी वेवस्था 2 फावटी जेवण दितालो 2 फावटी च्या दिताले मागीर एक कळो मीठ असो दितालो आमकां आनी 2 फावटी डॉक्टर्स एवेलेबल आसले. डॉक्टर्स सकाळी आनी सांजचे ट्रिटमेंट दिताले आमकां. बाकीच्या कोणाक सुद्दां लोकांक अशें रावपाक प्रॉब्लम आसा तेंच्यांनी सुद्दां हांगासर येवन रावल्यार तांकां खूब बरें. हांगासर इतली बरी फॅसिलिटी आसा की सगळ्यांनी तेचो फायदो घेवपाचो. आमी जाल्यार हॅपिली हांगाल्यान घरा गेली म्हणजे आमकां कांयच प्रॉब्लम जावंक ना. आनी जीत भाई हे बरें काम करता ताका आमी एप्रिशिएट करता.